आज मुळगांवचो सरपंच म्हणून निवड जाल्यानंतर म्हाका अशें दिसता की म्हाका म्हाजेर जो विश्वास दवरलेलो आसा आमच्या वॉर्ड नंबर 6 च्या मतदारांनी तेचो आयज हांव खंय तरी विश्वासाक पात्र ठरपाचो आयज प्रयत्न करता। दुसऱ्यांदा हांव आतां सरपंच पदाची हांगा शपथ घेता आणि निवड जाल्यानंतर आमचे जे सहकारी आसात, पंच आसात, श्री प्रदीप रेवडकर माजी सरपंच, तसेच डेप्युटी सरपंच आमची आनंदी परब, तसेच गजानन मांद्रेकर यांचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां म्हाजी आज सरपंच म्हणून दुसऱ्यांदा निवड केल्या बद्दल उर भरून येता की आतां ते उरलेलो जो आमचो जो आसा कितें विकास जावपाचो आसा, पायपलायनीन अशें आमचे भरपूर कामां आसात। वॉर्ड नंबर 6 चे आतां निकतेच हॉटमिक्स जाल्ले आसा, तशेंच बाकीचे जे आमचे 3 नंबर 2 नंबरचे हॉटमिक्स जावपाचे आसात तेंची टेंडर जाल्ली आसात। तांबड्या रस्त्या वयलो तो वॉर्ड नंबर 3 जो आसा थंय हालींच आमी श्रीफळ फोडून सुरवात केल्ली आसा हॉटमिक्साक, ती कामां जातली। तशीच आणखी गार्डनीचें काम आसा जे ओपन स्पेसीन साळकार कॉलनी जातले, तशेंच आनीक जे आमचे रिक्रिएशन हॉल आसा तो पण त्याच जागेन जातलो आणि जिम पण आसा तो सुद्दां आनीक बांदपाचो आमचो असो प्रयत्न आसा जे आमी हेतून ठराव धाडलेले आसा तेचो पाठपुरावा करप चालू आसा। आमचे अनओपोज माझे सहकारी सरपंच प्रकाश आरुंदेकर यांची आता अनओपोज हे जाले, इलेक्शन जाले आणि ते बिनविरोध निवडून आमचे तांकां फूल सहकारी आसतले। जे हांव जेन्ना सरपंच आसलो तेन्ना जे म्हाजो 20 म्हयन्याचो जो कार्यकाळ आसलो तेका म्हाका म्हाजे सगळ्या सहकारी पंचांनी अशें सहकार्य केलें। तशेंच आमी तेका जे प्रकाश आरुंदेकर आमचे सरपंच आहा तेका सुद्दां आमचे तशेंच सहकार्य आसतलें। लोकांकडे आमच्या गांवच्या लोकांकडे इतकीच विनंती करता जशें की म्हाका जशें सहकार्य केलें तशेंच प्रकाश आरुंदेकराकूय सहकार्य करचें आणि आमच्या गांवचो जो कितें विकास आहा तो आमी सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी परिपूर्ण करतले अशी अपेक्षा करता। गांवांत नवीन सरपंच मेळिल्लो आसा जो प्रकाश आरुंदेकर, तांकां म्हाज्या हार्दिक शुभेच्छा। पयलीं सरपंच बाब प्रदीप रेवडकर हांच्या कारकिर्दीत बरेचसो डेव्हलपमेंट ह्या गांवांत जाल्लो आसा। पंचायती मार्फत ताका ती ग्रांट मेळटा, ताच्या फंडांसून आमदारा मार्फत, झेडपी मार्फत असो बरोचसो तो प्रोग्रेस जाल्लो आसा आणि आमी प्रयत्न करतले की प्रकाश आरुंदेकराच्या कारकिर्दीत सुद्दां होच डेव्हलपमेंट त्याच प्रमाणे कंटिन्यू उरचो की ज्या हितून ह्या मुळगांव ग्रामपंचायतीन आनी ह्या गांवाचो मोठ्या प्रमाणात विकास जातलो। आणि हांव उतर दिता की म्हाजें पूर्ण सहकार्य प्रकाश बाब आरुंदेकराक आसतले की ज्या हितून तांकां दिसतलें की आपल्या कारकिर्दीत त्या गांवांत बरोचसो विकास जालो म्हणून।